मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरेख पोया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडा तळे दुर्भाटांत रावप्यांक उदकाचो उणाव. दिसपट्टे जिणेंत आडमेळी. पीडब्ल्यूडी कार्यालयांत केली निदर्शनां. मेळटलो सुटावो, लोक पळयतात वाट. ड्युटीचेर घाळपणां केल्ल्यान हालींच लायनमॅनाक मरण आयिल्ल्याची चवकशी सुरू. वीज खात्याचे 3 सहाय्यक अभियंत्यांक केले निलंबीत. ह्या कृतीक लागून निदर्शनां. निष्पक्ष चवकशीची मागणी. फुडल्या 3 दिसांत पुराय राज्यभर मध्यम पावस. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. 2 ऑगस्ट मेरेन येलो अलर्ट जारी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडा तळे दुर्भाटांत रावप्यांनी उदकाचो उणाव आनी ताजे दिसपट्टे जिणेंत आडमेळी जायत आशिल्ल्यान पीडब्ल्यूडी कार्यालयांत निदर्शनां केली. लोकांच्या कागाळी कडेन परत परत आडनदर जायत आसा. देखून तांणी अधिकाऱ्यांक घेराव घालून उदकाची पुरवण ताकतिकेन दुरुस्त करपाची मागणी करपी याचिका सादर केली. साबार कागाळी उपरांत आनी साबार निदर्शनां उपरांतय फोंडा कांय भागांनी लोकांक उदक मेळना. मुखेलमंत्र्यानय उतर दिल्ले. अधिकाऱ्यान सांगिल्ले एका दिसा भितर उदकाची पुरवण जातली, पूण अस्तित्वान अशें कांयच घडूंक ना. पावस पडून धरणां भरली. गरमेंत उदक ना समजूंक शकता, पूण भर पावसान लोकांक उदक मेळना जाल्यार लोकांनी करप तरी कितें? लोकांनी थेट पीडब्ल्यूडीन घेराव घातलो. माझे नाव अजय मामलेकर. आमचे आता आम्ही एक 20-25 दीस पयलीं हांगा येवन गेल्ले. आमकां उदक म्हणटा आतां 5-6 म्हयने स्टार्ट जाला. उदक म्हणटा येना. येता ते एक दीस सोडून सुद्दां येता ते उमेद रातचे 2-3 लोक बाबडे कशे जाणटेले कशे उदक भरपाचें रातचें उठून. मागीर आमी जनता सीएमा मेळ्ळे. सीएमान सांगलें आमकां तांकां फोन हाडले विचारले अशे अशे प्रॉब्लेम आसा तुमी बाबा तांकां उदक मेळना कशें काय म्हणून. आनी ज्या दीस सीएमा मेळ्ळे त्या दीस सांजचे आमकां सगळ्यांक उदक येयलें. 2 दीस जे 2च दीस येयले. आनी सीएमान सांग तांकां वॉर्निंग दिल्ली अशी. आतां ते कितें करता म्हाका कळना. येयल्ले दीस म्हणटा प्रेशर ना हांगसरलें प्रेशर ना थंय प्रेशर ना. आतां कितें तें खंयच्यान प्रेशर खंयच्यान ना हें तुमी पयलीं इन्वेस्टिगेशन करूं जाय न्हू. खंयच्यान बाबा प्रेशर येवन तो उदक डायवर्ट जाता कशें आतां आमकां कांय खबर ना ते कितें करता. हेच वर्सां जालें हें प्रॉब्लेम. इतलीं वर्सां जालें आमकां केन्नाच प्रॉब्लेम जावनाशिल्लो. हे फर्स्ट टायम हे वर्सा. आतां 5 म्हयने जाले हो 6हो म्हयनो. आमी 2 म्हयने बेश्टे गिमाचे म्हयने न्हू प्रॉब्लेम जाता म्हणून लागले. आतां पावस पडटा तरी पूण तें आतां कितें एश्युरन्स कितें दिला? एश्युरन्स दिलो तो म्हणटा आतां आपूण हें करता म्हणून हेजे पयलीं सांगलेलें तेणें. आतां केन्ना कितें करतलें तें पळोवपाचें. लोकांक तुमी 24 वरां उदक दिता म्हणटा. हेच जर आमकां 2 वरां सुद्दां उदक मेळना रातच्या लोकांनी जाणटेल्यांनी आतां जाणटेल्या जायनी रातच्या 2-3-4 उठोन गॅरंटी ना उदक येतलें म्हणून दार कशें पडटा ते कशें भरपाचें. जो सप्लाय येता पळय ते कितलो प्रेशर डेवलप जायना. प्रेशर डेवलप जाल्ल्या कारणान टांक्यो भरपाक लेट जाता. आनी थोडी आडमेळी ती येता की आमकां जर टांकी भरली लेट तितलो डिले इन सप्लाय. एकल्याक दिलें दुसऱ्याक त्रास जाता. अशें करून तें हें जाल्ल्या कारणान प्रत्येक जाणां दिसता आपल्या पयलीं करता. तो एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. इन डिले इन सप्लाय आनी डिले इन हें उदका डिमांड वाडला निश्चित न्ही. तुमकांच खबर आसा न्ही फोंड्याक कशें डेवलप जालां तें. पयलीं आमचे फोंड्याक कितें आशिल्लें आतां फोंड्याक कितें जालें. ही आतांची घरां ती कमीत कमी 3-4 वर्सां पयलीं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ली आसतली. तेन्ना उदकूच तशें एम्पल आसतालें म्हणून दिलें आसतलें न्ही. आतां कितें जालां एट प्रेजेंट कितें आज प्रेजेंट डिमांड वाडलो आसतलो. आतां आमी जेन्ना मागतले तेन्ना आमी रिस्ट्रिक्टेड सांगतले. आमी 100% दिता म्हूण सांगूच शकना. कितले टाकयो किंवा कितें आमी एक लोकां कडेन प्रत्येकाना कडेन जर आपल्या ग्रावंड लेवलाचेर जर संप आसत जाल्यार सगळ्यांत बरें. ते केन्नाय जर उदक ना कितेंय ना एटलिस्ट ताका दुसरे कडल्यान हाडून घालपाक मेळटा. सर आतां फोंड्यान कितल्यो स्टोरेज टाकयो आसा? आमचे कडेन जवळ जवळ सेंट मेरी टाकी एक, फॉरेस्टा कडेन 2-3 टाकयो. मागीर आमगेले काशीमठ टाकी आसा, शांतीनगर टाकी आसा. ह्या दिसांनी आमी पळयतात की फोंडेच्या खुबश्या वाठारांनी जशें सपना पार्क, प्रभुनगर आनी आज तळ्यान ह्या वाठारांनी काही दीस जाले उदक लोकांक मेळना. आनी आज आमी पळयलें की ह्या हाजो प्रोटेस्ट
चल्ला आनी प्रोटेस्टाक लीड कोण करता? लीड करता BJPचो लिडर जो फोंडेचो आसा कावन्सिलर विश्वनाथ दळवी. तर हें कितें दाखोवन दिता की आतांचें जें BJPचें सरकार आसा हें उदक सुद्दां लोकांक दिवपाक फेल थारला. आनी हें एंडोर्स कोण करता? एंडोर्स करता BJPचोच लिडर की उदक दिवंक शकना. तर हांव ह्या BJPच्या लिडरा कडेन मागता की तुमी सरकार तुमचें आसा, मुखेलमंत्री तुमच्या वाडदिवसा येता आनी केक कट करता. केन्ना केन्ना तुमी म्हणटात की काँग्रेसवाले लिडर न्हिदल्यात. 15 वर्सां जालीं तुमी गोंयांत राज्य करता आनी 24/7 अशें तुमी उदक दितले म्हूण कितके फावट घोशणा केल्यो आनी आज लोकांक 2 वरां सुद्दां तुमी उदक दिवंक शकना. फोंडा दुर्गा भाटांतल्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक हाचे आदीं घेराव घातिल्लो. सुमार म्हयनोभर उदकाचो खर उणाव आसा अशें सांगून निशेध केल्लो. नेमान उदका पुरवण बेगोबेग सुरू करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली. निशेधा उपरांत खात्यान एकाच दिसा उदका पुरवण दिली, पूण सेगीतपणान लोक उदकाक लागून तळमळत आसा. फाटल्या 7 म्हयन्यां सावन केरी ह्या लोकांक पिवपाच्या उदकाचो गंभीर उणाव जाणवता. लागींच उदकाची टाकी आसली तरी हेर वाठारांनी उदक पावता, जाल्यार ह्याच वाठारांत लोकांक उदकाक लागून संघर्श करचो पडटा. थळाव्यांक खूब पयस वचून कोळशो भरून उदक हाडचें पडटा. खंय उदक वेळार येवं वा ना येवं, पूण तांकां बिलां मात वेळार येता. सुवातेर पायपां बसयल्यात पूण उदकच ना. सरकार सांगता हर घर नल हर घर जल, पूण हर गोंयकारांच्या घरांत जल येता वय? हीच ती गोंयची उदरगत? होच तो स्वयंपूर्ण भारत? लोक बरेच फुर्योज जाल्यात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ड्युटीचेर घाळपणां केल्ल्यान हालींच लायनमॅनाक मरण आयिल्ल्याची चवकशी सुरू आसतना वीज खात्याच्या 3 सहाय्यक अभियंत्यांक निलंबीत केल्यात. ह्या कृत्याक लागून निदर्शनां जाल्यात. लोकांनी निष्पक्ष चवकशी करपाची मागणी केल्या आनी ज्या कर्मचाऱ्यांक ते दोशी न्हय अशें म्हणटात तांकां कित्याक निलंबीत केले असो प्रश्न विचारला. सांगे विभागातले अमलेश गांवकर, वास्को विभागातले विक्रम खारेकार आणि वेर्णा विभागातले सूरज पालेकार हांचो आस्पाव आसा. वीज खात्यान सांगला की हे निलंबन फकत तात्पुरते आसात आणि लायनमॅनांच्या मरणामदी घाळपणांचो वाटो आसा काय ना हाची चवकशी करता. हे स्थगिती कायम उरतली. पळय, जो शेळप्या सांगे हांगा जो इन्सिडेंट जालो लायटीचो आनी ह्या लायटीच्या हाय टेन्शनाची जी लायन आसली हेजे सकयल जो लायटी खांबो घालतालो आनी ह्या खांबे घालून जो वयर पळय जे कनेक्शन दिताले त्या टायमार सरी बसयता आसतना एक लायनमॅन जो आसा हो शॉक येवन एक्सपायर्ड जालो आनी बाकीचे 3 जाण जे आसात हे हॉस्पिटलांत सद्या एडमीट आसा आनी तेंचेर उपचार चालू आसा. आनी हो मोडतरेक खंय तरी हांगा सरकाराक जाग येयली आनी आज जो बळीचो बकरो म्हणटात असले बळीच्या बकऱ्यांक सद्या सस्पेंड केले कडेन आसा. हेचे पयलीं रिस्क येवपाक कळना, हेचे पयलीं तांकां प्रिकॉशन दिवपाक तुमकां कित्याक कळना? कितलेशे इन्सिडेंट जाले मरे, कितलेशे भुरगे मरोन गेले. हो एक न्हय, कितलेशे भुरगे मरोन गेले. ह्या टायमार तुमी खंय आसले म्हणटरेक आतां खंय तरी कोणाक तरी बोकड्याक मारपा जाय म्हणटकीर तुमी ह्या बोकड्याक मारपा लागले. हांगा आज जो सांग्यावयलो जो सबस्टेशन आसा या सांग्यावयली जे ऑफिस आसा ह्या हितूंतले जेई जे आसा आनीक 2 जाण लायनमॅन करून 3 जाणां सस्पेंड केले कडेन आसात. आनीक त्याच बरोबर ह्या हेजे खातीर सद्याक थंयचो जो पयलींचो कावन्सिलर आसा जो मॅथ्यू डिकोस्टा हो सद्याक सावर्डेच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर जे आसा यांच्या ऑफिसांत सद्याक ताड मारून बसले कडेन आसा. जो पर्यंत तेंचे कडच्यान आमकां उत्तर मेळपाना तो पर्यंत आमी हांगच्यान उठपाना. आमकां ह्या जेईक न्याय मेळ्ळो जाय. हितून खरो गिल्टी कोण आसा एका तुमी सस्पेंड करचे तेजेर इन्क्वायरी करची म्हणून आज तेणी मागले कडेन आसा. वाठारांत हांव नाशिल्लो, हांव तें डॅमार ते सेक्युरिटी ऑफिसा ब्लॉक मीटर रिप्लेस करपाक गेल्लो. सो म्हाज्या वांगडा जे आशिल्लो थ्रू आउट मागे वर्किंग आवर्स. सो ताका खबर आहा हांव थंय नाशिल्लो म्हणून. हें आतां रिपोर्ट कोणें दिला कितें दिलें तें म्हाका खबर ना, पूण कशें हांव त्या हितून नाशिल्लो. तुमी जाय जाल्यार सगळे पुलीस स्टेटमेंटान व्हेरीफाय करपाक शकता. सगळे खंयच आमगे स्टाफा वांगडा सगळ्यांच्या वांगडा हांव त्या स्पॉटार आशिल्लो काय ना तें म्हाका वेगळें काम असायन केल्लें. हांव तें काम करता, त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार. हांव एसिस्टंट लायनमॅन म्हागे डेजिग्नेशन आनी ते आनीकूय 2 जाण आशिल्ले ते तांकां अशेंच काडलो. तो एकलो आनी एकलो आमगे स्टाफ लायन हेल्पर तेगे कोण फॅमिलीचो कोण एक्सपायर जाल्लो म्हणून
तो 11 सुमार गेलो आनी ताका अशें आयले कडेन आनी एक रितूल म्हणून एक म्हाजो फ्रेंड स्टाफ ताका आयला तो जस्ट ते कटर आनी प्रुनर व्हरपा आयिल्लो त्या स्पॉटांतल्यान सो ताकाय अशें आयले कडेन आमी तिगाय त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार अशें इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना. शेळपे मजुरांक विजेचो शॉक लागून निलंबनाच्या आदेशाक युवा फॉरवर्ड गोवा राज्य अध्यक्ष मॅशो डिकोस्ता हांणी वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांसयत विरोध केलो. डिकोस्ता हांणी सांगले की कांय कर्मचाऱ्यांचो प्रत्यक्ष संबंध नासलो तरी तांकां निलंबित केले आनी खरेंच कोणाची चूक आसा हाची योग्य चौकशी करून ते निलंबन काडून उडोवपाची मागणी सरकारान केली. आज रस्ता पयर फाटीं 10 दीस पयलीं जो एक इन्सिडंट शेळप्या जाल्लो तातूंत आतां एक 2-3 जण जे आमचे इनोसंट लायनमॅन म्हणून आहा तांकां सस्पेंड केल्ले आहा जे ते सायडीर सुद्दां आसूंक ना तातलो एक हो आहा. आनीक आयज हांव हेय कोण्याक आयिल्लो विचारपाक इंग्लिशाक की बाबा तुमचें कितें चलना काय म्हणून विदावट रिपोर्ट एनीथींग कांय तुमकां खबर नासतना तो खंय तरी मिटर चेंज करपाक गेल्लो आनी तो त्या सायडीरूच नासलो जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जाला तेन्ना आनी अशा मनशाक इनोसंट मनशाक सस्पेंड करप तांचें मानसीक संतुलन बिगडप तांकां खंय तरी इमोशनली मेंटली त्रास जावप फॅमिलीक त्रास जावप ताज्या घरच्यांक आवय बापायक त्रास जावप आयज ह्या लायनमॅनाक घडलां फाल्यां बाकीच्याय लायनमॅनाक हें घडपाक शकता. हें जावपाक जायना. हे लायनमॅन म्हणटा ते रातचे कामां करता आमी कावन्सिलर आसतना आमच्यो रातच्यो 2-3 लायट गेल्यार आमी तांकां फोन करता आनी हे लोक जेन्ना त्रासान पडटा तेन्ना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही आमची जबाबदारी आहा तांचे वांगडा रावपाक आनी जो पर्यंत तांचें रिवोकेशन जायना आमी हिंगांतल्यान वचचे ना. हांवें एकूय सांगलां तो खंय तरी भायल्यान असो वॉशरुमान म्हणून गेल्लो आजून तरी येयलो ना पूण ताका हांव सांगूंक सोदतां ई जो आहा सांवड्डे तो हिंगा येवपाचो आहा. आमी हिंगाच बसून रावतले आनी आमी हिंगांतले उठचे ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, लिन्सी मेनेझीस आनी वैष्णवी साळगांवकर. पाकिस्तानातल्या बल्चिस्तानातल्या कोळशाच्या खणीत मिथेन वायूचो व्हड स्फोट जावन उण्यांत उणे 34 खण कामगारांक मरण आयलें. अजुनूय आडकून पडिल्ल्यांचो सोद करपाक बचाव पंगड कठीण परिस्थितीत झगडटा. खण सुरक्षेविशीं हुस्को वाडिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी चवकशी सुरू केल्या. बिरेस्तारा क्वेटा लागसरचे कोळशाचे खणीन स्फोट जालो आनी ताचो कांय भाग जमनी भितर कोसळ्ळो. मिथेन वायूक उजो लागलो तेन्ना कितलेशेच खण कामगार भितर आशिल्ले आनी ते आडकून उरले अशें अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा. बचाव पंगड रोखडेच घडणुकेच्या थळार धावले आनी रातभर यत्न चालू दवरले. 34 जाणांक मरण आयिल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. अजूनय आडकून पडिल्ल्या खण कामगारां मेरेन पावपा खातीर बचाव पंगड सुमार 4000 फूट जमनी भितर काम करीत आसात. खण अस्थिर आशिल्ल्यान आनी भितर चड गॅस तयार जावंक शकता देखून हे एक धोक्याचें काम आसा. बलोचिस्तान सरकारान पिडेस्तांच्या कुटुंबाक लुकसाण भरपाय दितले अशें सांगलां आनी ह्या आपत्तीची पुराय चवकशी करपाची मागणी केल्या. सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिला काय ना हे तपासतले आनी घातक मिथेन स्फोट कित्याक जाला ते सोदून काडटले अशें अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा. पाकिस्तानान खास करून बलोचिस्तानात कोळसो खणपाचे अपघात खूब घडटात. कामगारांच्या गटांनी खूबदां उणी वायू विजन, उणी गॅस देखरेख आनी फावो तितले सुरक्षेचे उपाय नाशिल्ल्यान समस्या दाखोवन दिल्यात. त्या वाठारांतल्या खण कामगारां खातीर ते कितले धोक्याचे आसा हे ताज्या अपघातांतल्यान परतून दिसून येता. गोवा 365 खातीर लिन्सी मेनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फादर आग्नेल पारोडान 27व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मेर्सेस इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत कुंकळे युनियनाचेर 3-1 अशें जैत मेळोवन क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. पयल्या अर्दात गोल शून्य जाले उपरांत रायन मिनेझिसान पेनल्टी गोल केलो. स्टीव मिनेझिसाक लागून तांणी आपली आघाडी दुपेटीन वाडयली आनी परतून गोल करून पारोडाक 3-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. दौलत देसाया वरवीं कुंकळी युनियनाक 1 गोल मेळ्ळो पूण फादर आग्नेल पारोडान 3-1 अशें जैत मेळोवन दिली. ह्या जैताक लागून फादर आग्नेल पारोडा क्वॉर्टर फायनलीत पावलो. आतां रायाच्या आर्ले यूथ असोसिएशना आड तांचो सामनो जातलो.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. फुडल्या 3 दिसांत पुराय राज्यभर मध्यम पावस पडटलो आणि कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान दिला. पावस मातसो वाडला आणि हवामान खात्यान 2 ऑगस्ट मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत 2 ऑगस्ट मेरेन मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 24 वरांत पावस पडलो तरी गोंयांत अजूनय मोसमी पावसाचो 34% उणाव आसा. केपें, वाळपय आनी फोंडा हांगा मध्यम पावस पडलो जाल्यार हेर चडशा सुवातींनी फकत हलको पावस पडलो. राज्यांत नैऋत्य मॉन्सून अजूनय दुबळो आसा. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. शेनवारचे तापमान 31 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. गोंयांत मध्यम पावस, काही वाठारांनी उटंगराचो पावस. 2 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. गोंयांत पावसाची उणीव 34%. उत्तर गोंय 41.4%, दक्षिण गोंय 27.1%. तापमान 31 डिग्री ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.